प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कारण आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर राजन लांबोर जे दातांचे तज्ञ डॉक्टर आसात. तुमचे ह्या विशीं जे प्रश्न आसात ते तुमच्यान आमकां विचारूं येता. मास्टर डॉक्टर देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर वेटिंग. एक तुमकां मदीं मातसो एक प्रश्न विचारता की तुमचे जे स्पेशलायझेशन आसा म्हणजे बेसिकली डेंटल कॉलेजीन जरी सर्वसामान्य मनशाक दाताचो दोतोर हो एकूच कसो दिसता सगळ्यां खातीर, पण देर आर डिफरंट ब्रांचीस आनी ह्यो ब्रांचीस मातशें आमकां सांगात की खंयच्या ब्रांचीन खंयचे स्पेशलायझेशन आनी तुमचें खंयचें स्पेशलायझेशन तातूंत खंयचे प्रकार तुमचे म्हणजे खंयच्या प्रकारची दुयेंसां तुमच्या फिल्डान येतात. हय खऱ्यांनीच म्हाका बरो प्रश्न दिसता कारण आमच्या खुबशे गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी खऱ्यांनी कळना. आमकां दिसता कितें दात आसता 32 16 एके सायडीक 16 दुसरे सायडीक किंवा 8 एके सायडीक जाल्यार सो 2-3च प्रकार आनी दातांचे इतके दोतांचे प्रकार कित्याक अशें दिसतात म्हणजे बेसिकली 3च प्रकारचे दात इफ आय एम नॉट रॉंग. हांगा जाता कितें की प्रत्येक तरेच्या दातांक प्रत्येक प्रॉब्लमाक खूब खोल स्टडी आसता. आतां आमी पळयात पयलीं म्हळ्यार ज्या मनशान ते डायग्नोज करप आसता किंवा ताजे कितें प्रॉब्लम कितें आहा ते पयलीं समजून घेवपाक जाय. ताजे खातीर एक डिपार्टमेंट आसता जाका आमी ओरल मेडिसीन एंड रेडिओलॉजी म्हणटात, जाचे भितर तुमचे सगळे तरेची चांचणी जाता, इन्व्हेस्टिगेशन. तो चांचणी केल्या उपरांत दुसरें तो आनी एक काम करता तो म्हळ्यार ते डायरेक्शन दिता त्या पेशंटाक. ताका कळपा जाय न्ही ताणें खंय वचपा जाय तें. मागीर तो समज ताका भुरगे समज कोणी येयलो ताजे कडेन जाल्यार तो भुरग्याच्या डिपार्टमेंटान धाडटलो जे त्याचे भितर सगळे तज्ञ आसता, ताका आमी पिडोडॉन्टिक्स म्हणटात. आतां तिसरें डिपार्टमेंट आसता आमकां खबर आसा सगळ्याकनी चडशे लोकांनी जर वांकडे तिकडे दात आसत किंवा चड क्रावडेड आसता जाल्यार नीट करपाचें आसता, ताका आमी सरी घालप म्हणटा, ताका ऑर्थोडॉन्टिक्स म्हणटा. तशेंच चवथें आमी डिपार्टमेंट डेंटलान आहा ते म्हणल्यार क्लिनिंग आनी पॉलिशींग आनी जे किंवा मायनर सर्जरीज करता हिरड्यांचे बद्दल सगळे प्रॉब्लम त्या डिपार्टमेंटान जाता. आतां ताजे उपरांत येता समज जर दात पेड्डार जाला जाल्यार किंवा आनी कितें ट्रॉमा जाला फ्रॅक्चर जाला जाल्यार एक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आहा जाका आमी ओरल एंड मॅक्सिलोफेशियल सर्जरी म्हणटात. दात काडप बी दात काडप, फ्रॅक्चर रिड्यूस करप किंवा खंयचो ट्रॉमा एक्सिडंट जालो, हायस्ट ट्रॉमा केसीस आहात त्यो जर मॅनेज करतले जाल्यार ताजे खातीर स्पेशल डिपार्टमेंट आहा. आतां हे जाले 5. 6वें डिपार्टमेंट म्हणटा ते कन्झर्वेटिव्ह डेंटिस्ट्री आनी एंडोडॉन्टिक्स जाचे भितर हांव स्वता आहा. ताजे भितर कितें आहा की सगळे तरेचे फिलिंग्स दात भरप सगळे तरेची नॉर्मल फिलिंग ते रूट कनाल धरून सगळे तरेची. आतां थोड्यो फाटी जे काडिल्ले दात आसता ते रिप्लेस करपा खातीर ते मागीर कवळी जावये किंवा सिंगल दात जावये किंवा तो मागीर इम्प्लांट जावये असलेच कांय ट्रिटमेंट आहात जे ट्रिटमेंट 7 नंबराचे म्हटल्यारूच प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हणटात, आर्टिफिशियल घालप. आनी 8वें डिपार्टमेंट म्हळ्यार कम्युनिटी डेंटिस्ट्री जी आमकां एक्सप्लेन करता. सो हे आता तुम्ही म्हाका डॉक्टर एक तुमकां विचारता मातशें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री म्हणजे कितें जसं मातसो थोडक्यान. कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज द डेंटिस्ट्री विच इज आस्क्ड बाय द पेशंट. अच्छा म्हणजे आपलं व्यक्तिमत्व बरें दिसपाक म्हणजे स्मायल अमक्या हिरो भशेन किंवा अमक्या एक्ट्रेस भशेन दिसपाक जाय तेन्ना आमी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री येता. इट इज नॉट द नीड ऑफ द इट इज नॉट अ मेडिकल लायन ऑफ मॅनेजमेंट, इट इज जस्ट अ एस्थेटिक सेन्स. बरोबर बरें आसा. थँक्यू डॉक्टर. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हां हांव आमोणीसून उलयतां कालिदास. म्हाका दोन सकले 2-4 दात उरल्या पूण म्हाका डायबिटीज आहा आनी हांव ते दात काडपाक सोदतां आनी ते 4 वांगडा काडल्यार बरें काय 2 काडल्यार बरें? बरें ताचे पयलीं एक प्रश्न हांव विचारता. म्हाका सांगात तुमकां डायबिटीज आसा हें कळ्ळें पण म्हाका सांगात तुमचे डायबिटीज कंट्रोलान आसा, तुमी टॅबलेट्स व्यवस्थीत घेता आनी तुमची शुगर सारके कंट्रोलान आसा हय काय ना? ना 225 म्हाजी डायबिटीज आहा. म्हणजे ती कंट्रोलान ना. सगळ्यात पयलीं तुमची डायबिटीज कंट्रोलान दवरची पडटली. डॉक्टराचें उत्तर तुमी दियात. हय सगळ्यात पयलीं तुमी डायबिटीज मातशें कंट्रोलान हाडपा जाय आनी तुमचो जो कोण नॉर्मल दोतोर तुमी कोणाक दाखयतात ताका विचारात की आपली डायबिटीज कंट्रोलान आहा काय म्हणून. जेन्ना तो सांगतलो तुमकां की तुमी नॉर्मल आहात म्हणून तेन्नाच तुमी दात काडपा जाय. बरोबर. कारण दात काडल्या उपरांत डायबिटीका भितर पेकपा मातशे त्रास जाता हें तुमकांय खबर आसतलें. सो ताका लागून आतां हे 2 काडप काय 4 काडप हे खंयचे सायडीन दात आहा ते एका बरोबर आहा आनी तो जर दोतोर सांगता तुमकां की 4य काडिल्ले बरे जर ते हालता बिलता जाल्यार काडपा काय प्रॉब्लेम हरकत ना. पूण जर 2 सायडीन आहा जाल्यार 2 फावटीन काडिल्ले बरे. एकदा एक सायडीन दुसरे फावटी दुसरे सायडीन. सो हाजो बेसिक जो आसा फंडामेंटल तो म्हणजे हिज डायबिटीज शूड बी अंडर कंट्रोल. सो ही शूड इफ बाबा तो जर हॅपी ना जाल्यार ही शूड गो टू बाबा हायर वर्जन खंय मेडिकल कॉलेजीन खंय तरी ताणें ट्रिटमेंट करप आनी डायबिटीज कंट्रोलान दवरप सगळ्यात गरजेचें. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हां डॉक्टर म्हाका न्हू 8 वर्सां पयलीं दातांतल्यान खूब रगत येतालें. 6 म्हयन्यांनी क्लिनिंग केल्यार सुद्दां म्हणजे क्लीन जायना आसलेलें. रोखडे 2 दिसांनी म्हाका परत रगत येवपाक स्टार्ट जाता आसलेलें आनी अशें हांव 6 म्हयन्यांनी क्लीन करतालें. पूण म्हाजे न्हू जेन्ना पायल्स काडले न्हू तेन्ना म्हाजे रगत थांबले दातांतल्यान. पायल्साक लागून रगत येवं शकता हिरड्यांसून? आता प्रश्न बरोच ट्रिकी आसा कारण ताणें विचारलें की तांचे पायल्साचें ऑपरेशन केल्या उपरांत
तांचे दातांसून नरकात येवपाचें थांबलें. सो शी इज आस्किंग वेदर देर इज एनी लिंक बिटवीन द पायल्स आनी डेंटल हे जे तांकां ब्लिडींग जातालें तें. Actually, piles as such in general, I don't consider there is any relation. There is a systemic effect. दातांतल्यान ब्लीड येता म्हणून सिस्टमिकाचे प्रॉब्लेम जावं शकता. देर आर सम लायक कार्डियक प्रॉब्लेम सुद्धा ते रिलेट करतात. पण पायल्साचे आणि दाताचे ब्लिडिंगाचे आय हॅव नॉट एनकाउंटर एनी दिस थिंग रिलेशन. कोरिलेशन. पण हार्टाचे प्रॉब्लेमा जाता ही काय आता रुमॅटिक हार्ट फिवर जावं ब्लिडिंगा भितर किंवा जे डेंटल प्रॉब्लेम असता स्पेशली गमाचे रिलेशनान ती एग्रिवेट करू शकतात रुमॅटिक हार्ट डिजीज. सो ताजे खातीर समज मायनर स्केलिंग सुद्धा केले जाल्यार सुद्धा तांकां प्रोफायलेक्सीस बी दिवचे पडटा. सो ताका लागून ते केअर घेवचे पडटा. पण पायल स्टॉप बरें जालें जाल्यार बरें जालें बरी खबर. पण बेसिकली एक वन मोर थिंग पॉसिबिलिटी म्हणजे कितें जाता जेणे डायटरी हॅबीट मातशें चेंज जाले आसतल्यो. स्पायसी फूड बाकी म्हणजे जे व्हेजिटेबल खावप किंवा हे सगळे जर व्यवस्थित जर आहार घेत ताचो इफेक्ट पायल्साचेरूय बरो येतलो आनी दातांचेरूय बरो येतलो. पॉसिबिलिटी आय एम जस्ट सेइंग. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो दोतोर. दामोदर उलयता. दामोदर बाब प्रश्न विचारात. कितें जालें न्हू म्हाजे दाडयो आहा न्हू सायडीच्यो हे मेन दाडयो त्यो हे जाल्या आमच्यो पडल्या म्हणजे आसा म्हणटा काय पडल्या म्हणटा. हालता बारीक बारीक पकडल्या न्हू आपुणूच ते हे जाले न्हू आनी ते दुखता मागीर एकदां म्हाका ते रातचे फोडटा सारक्यो. एकदां सामके हे जाता त्रास जाता. ते तेका म्हणटालो दोतोर काडपाचे आमी ते हांव काडूंक सोदता ते हालता अशें अशें. हय प्रश्न बरो आसा. हांचो प्रश्न बरो आसा. बेजिकली हांकां प्रॉब्लेम आहा ते म्हणटा की दात पोखल्ला आनी हालतात. आतां तांकां तो काडपाचो आसा. एक्चुअली हाजे पयलीं पळय जो पर्यंत आमचे कडेन जी गोष्ट आहा ताजो म्हत्व आमकां खबर आसना. काडल्या उपरांत ताजो म्हत्व कळटा. बेजिकली प्रेफरेबली म्हजो एडवायस आसतलो की तुमी पयलीं वचून दोतोराक दाखयात. ताजेर वखद दितलो दूख थांबयतलो. पण ताजे भितर जर पॉसिबल आहा तुमचे कडेन पॉसिबल आहा आनी ते दात वाचोवपा जाता जाल्यार ते वाचयात. ताका ट्रिटमेंट करतात. देवान आमकां दोळे 2 दिला तशेंच आमकां दातूय 32 दिला चड दिले ना. सो पॉसिबली आहा जाल्यार ते वाचोवपाचो प्रयत्न करात. जर ते जायत ना आनी तुमकांय नाका जाल्यार तुमी काडल्यार हरकत ना. पण बेसिकली करेक्ट म्हणजे म्हाका तुमचें उत्तर डॉक्टर खूब आवडलें. म्हणजे बेसिकली एट दीस पॉयंट ऑफ टायम एज फार एज पॉसिबल विथ पॉसिबल जे सध्या तंत्रज्ञान उपलब्ध आसा गोंयांत सुद्धा उपलब्ध आसा फ्री ऑफ कॉस्ट आसा एट प्लेसीस की ताणें आपलो दांत वाचोवपाचो प्रयत्न करपाचो. आनी अनले भाव सामको जर तो गेला म्हणजे काय हेच ना होप्स ना जाल्यारच मागीर काडपाचो. कारण हें तंत्रज्ञान पयलीं एक काळ आशिल्लो जेन्ना दांत दुखता म्हळ्यार दोतोरा कडेन दांत काडप हो इट इज अ रुटीन प्रॅक्टीस. पण जशे आतां तुमचे सारखे स्किल्ड डॉक्टर किंवा तज्ञ दोतोर उपलब्ध आसात ह्या राज्यांत सुद्धा बरेच कडेन अशा तरेची फेसिलिटी उपलब्ध आसा. मे बी लिटल थोडेशे खर्च आसा ताका पण इवन जशे प्लेस लायक आय मीन डेंटल कॉलेज दिस इज पॉसिबल. समजा तेंचे कडेन जायना जाल्यार डेंटल कॉलेजीन सुद्धा जो व्हॅल्यू करता ताका तो दांत हिऱ्या भशेन. बरोबर. ताका व्हॅल्यू ना ताचो बरोबर काय करू शकता. हिऱ्यापेक्षा चड आसूं शकता. डॉक्टर आमकां प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 हां हॅलो दोतोर. हां प्रॉब्लेम कितें जाणा तूं डॉक्टर आमच्या दाताक न्हू मातशे क्रॅक शे पडलेल्या भशेन जाला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांगा डॉक्टर मिडियम जो ब्रश असता तितून ब्रश केला ताका हार्ड ब्रश केला हितून डिफरंट कितें. बरें आसा. आतां म्हाका सांग दाताक खंयच्या क्रॅक पडला तुज्या म्हणटा न्ही तुमच्या दाताक. ना अशे दाडयेच्या आयल्यान जे 2 दात आसा पळय न्हू तांकां मातशे क्रॅक पडलेल्या भशेन जाल्या. हय पण तुज्या दाताक हय नाही कारण आमच्या दाताक क्रॅक गेला ते कळूंक ना म्हणून विचार. ताजो प्रश्न आहा की फुडल्या दाताचे क्रॅक आहा. आतां क्रॅक खंय आहा सर्वायकल आहा वर्टिकल आहा. बेजिकली म्हाका दिसता ताका प्रॉब्लेम आसतले ते प्रीमोलरांचेर आनी ते सर्वायकल आसता. दे आर मोस्ट ऑफ द टायम दे आर द टीथ विच आर इफेक्टेड. आतां बेजिकली हार्ड ब्रश करतात ते लोक फाटी फुडें घासतात. बेजिकली फाटी फुडें घासतात तांणी कितें जाता की जशें सर्वायकल मार्जीन आसता किंवा हिरडी आनी दांत मेळटा त्या जंक्शनाचेर आमचो दांत एकदम पातळ आसता. आनी आमी जर फोर्सान ताजो ब्रश केलो आमी कितें करता वयलो लेयर झरोवन उडयतात. आनी ताका लागून ते दुखपा लागता किंवा सणसणटा. ताजे भितर तुमी बेस्ट म्हटल्यार ह्या पेशंटाक तरी हांव सांगतलो की ताणें सॉफ्ट ब्रशार वचपा जाय मिडियमार वचनाकात. आनी तांणी वर्टिकल करपा जाय. आतां थोडे तांणी जर डेंटिस्टा कडेन खंय गेल्यार तांकां ते पेस्ट दितले किंवा पयलीं होम ट्रिटमेंट दितले आनी जर जाता जाल्यार तांच्यान तें थांबोवपा जाता. सो डॉक्टर म्हाका दिसता म्हणजे तुमी सांगला ते प्रमाणे तेजे ट्रिटमेंट तांच्यांनी डॉक्टरा कडेन वचून करप गरजेचें आसतलें. आनी डॉक्टर म्हणजे एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे बेस्ट फोर्सान दांत घासपूय तितकें बरें न्हय म्हणजे दॅट कॅन बी मोर हॅजार्डस. हाजे भितर हांव थोडेशें एड करता की
थोड्यांक अशें दिसता की हांवें चड घासल्यार म्हजे दांत चड धवे जातले. इनफॅक्ट इट इज अ रॉंग अंडरस्टँडींग. जाता कितें की दांताक जी भायल्यान जो एनेमल असता तो कलर दिता. डेंटीन आमचे हळडुळे असता, जशे जशे चड घासल्यार हळडुळे दिसतात. एक समजून घेवपा जाय आनी मातशें कॅर घेवपा जाय ताचो. मातसो डॉक्टर खरें म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक आमकां एक मातसो फक्त दांत कशें घासप हाचेच प्रशिक्षण सगळ्यांक दिवप खूप गरजेचें. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. हांव दिवचलसून उलयतां. अर्चना खरबे. अर्चना बाय प्रश्न विचार. म्हाजे दांत न्हू अशे सणसणे मारता आनी कितें करक करक असो आवाज येता. कित्याक लागून डॉक्टर? सेकंड प्रश्न म्हाजो, सपोज दांत जर काडले जाल्यार दोळ्यांक कितें इफेक्ट जाता हेजो? ना, तो आमी ऑलरेडी सांगला. ना, तुम्ही सुरवातीचो प्रोग्राम सारको पळोवंक ना किंवा लक्ष दिवंक ना. दांत काडल्या दोळ्यांक काय त्रास जाना अशें डॉक्टरान सांगला. फुडलो प्रश्न सोंपले. आनी दांतांचो करक करक आवाज येता म्हाजो सणसण जशें एकदम हें आता. कित्याक लागून डॉक्टर? केन्ना आवाज येता? असो दिसाक केन्ना एक दोन वेळा बीन जाता अशें म्हाका. अच्छा. तांचे कितें दांत आवाज येवप हे मातशें विदारूच शी. पूण म्हाका दिसता की तुमचे जे सणसणटा म्हणटा पळय ते पॉसिबल आहा. सणसणटा हे सगळ्या परस कॉमन प्रॉब्लम आहा हे. आनी हाजे खातीर विस्तर हांवें पयलीं सुद्दां म्हटलेल्या भशेन तुमी पेस्ट मेळटात. म्हणजे होम ट्रिटमेंट आहा किंवा इन ऑफिस ट्रिटमेंट आहा. दोन तरेचो ट्रिटमेंट आसता हाजे भितर. मेनली ज्यो मेडिकेटेड पेस्ट आसा स्पेशली हाजे खातीर, ज्यो हांवें म्हटलेल्या भशेन पोटॅशियम नायट्रेट आसता, सोडियम फ्लोरायड आसता, असल्यो आशिल्ल्यो किंवा आर्जिनीन आसता, असल्यो पेस्ट तुमकां मेळटा. त्यो पयलीं वापरूं शकता. आनी ताजे उपरांत ज्यो जर जायना जाल्यार सादें खंय तरी किडला किंवा जर बारीक जाल्लेलो दांत आहा ताका भरपा जाता. तें इन ऑफिसांतलें किंवा आयंटोफोरेसिस म्हणून जो ट्रिटमेंट करता तो स्पेशलिस्ट तज्ञ करतलो. ताजे भितर ताका खबर आहा. अशें जर कॅन बी रिलीव्ड. इट कॅन बी रिलीव्ड. व्हेरी वेल. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. हां. हांव राजाराम पाटील फ्रॉम होंडा सत्तरी गोवाच्यान उलयतां. हां पाटील बाब प्रश्न विचारात. हय डॉक्टर, म्हाजी न्ही दाड आसा, लास्ट दाड आसा पळय, दाडीच्या सायडीन एक दांत कसो आयला भायर आनी तो म्हज्या न्ही गालाक लागता. तो डॉक्टर काडिलो बरो काय तसो दवरिलो बरो? आनी जे जेवण जेवता न्ही तेजे कण म्हाज्या दांतान शिरकतात. आनी डॉक्टरा कडेन गेले तेन्ना हांव वचून आयलो तेन्ना डॉक्टर म्हणपालो काडल्यार बरो म्हणटालो तो, पण भितर वचून परत रावता. थोडे दिसान करुया म्हणून सांगलें, म्हणून तुमकां एक फोन करुया. प्रश्न खूप बरो आसा. म्हाका एक सांगा, तुमकां दांत लागता म्हाका त्रास जाता, दुखता, सुचता बी अशें कितें जाता काय फक्त अनइझीनेस येता? दुखना, पण माझी जीभ न्ही परत त्या दाता कडेन वता. बरें. त्रास जाता. घावो बी काय जावना न्ही? दावो बी काय जाना. जे जेवण जेवता न्ही डॉक्टर ते भितर वचून येता आनी स्मेल येता मातसो. बरें. म्हाका दिसता दोतोरान सांगले ते भशेन तुमच्या तशेंच तुमी जर ताजो यूज जायना आनी तो भायले वटेन आहा आनी गालाक जर घासता जाल्यार प्रेफरेबली म्हाका दिसता तो नॉर्मल अलायनमेंटान ना. असल्या हितून तुमी तो दांत काडिल्यार तुमकां कांय नुकसाण ना, प्रोवायडेड सायडीच्या दांतांक काय जावपा येना. आतां जर तुमी लास्ट म्हणटा कलदाडी आमी जाका विजडम टीथ म्हणटा तो जाल्यार तुमी तो वांकडो आसा जाल्यार काडलो म्हणून तुमकां कांयच लॉस ना. इट इज मोस्ट एडवायजेबल. अच्छा. डिपेंडिंग ऑन द सिच्युएशन जर गरज आसा जाल्यार तो काडपाक हरकत ना. बरें. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. गुड इवनिंग सर. सर म्हजे दोन प्रश्न आशिल्ले. म्हणजे म्हाका विचारपाक जाय आशिल्ले डॉक्टर, ती अक्कल दाड म्हणून येता पळय ती केन्ना येता? आनी दुसरें म्हणल्यार डॉक्टर, खुबश्या जाणांक तोंडाक वास येता पळय तो कित्याक लागून येता? आनी माउथ फ्रेशनर्स चडशे जाणां वापरतात, ही कितली म्हणजे बरी काय वायट यूज करप? तुमचो सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रश्न तिसरो आशिल्लो. खरें कारण पयलींच्या दोनूय प्रश्न आमी उत्तर ऑलरेडी दिल्यात खरें म्हणजे. बरें तरी पूण तांच्यांनी विचारलो की पयलें म्हणल्यार अक्कलदाडी केन्ना येता. बेजिकली हाजो येवपाचो म्हणजे इरप्ट जावपाचो टायम 17 ते 21 वर्सां. ह्या 3 वर्सां भितर ते येवं शकता. थोड्याक न्ही थोडे फावटी डिलेड जाता, पूण हो ताजो नॉर्मल टायम. आतां तेंचो दुसरो प्रश्न आसलो की तोंडाक वास येता म्हणून. म्हाका दिसता तोंडाक वास खूब तरेन येता. द बेजीक सगळ्यान कॉमनस्ट कॉज म्हळ्यार इम्प्रॉपर ब्रशिंग. मागीर हिरडी सुजूय किंवा दांत किडिल्ले आसय, हे सगळे कारणां आसतात. आतां माउथ वॉश तांच्यांनी म्हटले की वेरियस माउथ वॉशीस आसा. हाजे भितर वास कित्याक लागून येता तांणी एक प्रश्न विचारलेलो. बेजिकली हाजे भितर कितें जाता की आमी जेयल्या उपरांत देर इज समथींग कॉल्ड वॉलटायल सल्फायड कंपाउंड्स हे रिलीज जातात आनी दे आर द कॉजिटिव्ह फॅक्टर फॉर द बॅड ब्रेथ. बेजिकली आमी जेन्ना माउथ वॉश किंवा खंयचे जे माउथ वॉश यूज करतात तेन्ना दिसा सप्रेस ऑर टेकन केअर ऑफ, ताका लागून तो वास बंद जाता. हाजे खातीर तुमी जस्ट प्रॉपरली ब्रश करप आनी प्रेफरेबली
तीन गोष्टी करपा जाय.